सत म्हणता देवा सर्वपृथ्वीदार बाबा सरकार आणि पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू ख्रिस्तात ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरब संभवलो हाकवार मरी धावन सोनमलो पावस प्लता खाल ताने कौस संसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार चढलो सर्वपृथ्वीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां यो तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. आयच्या दिसांनी हाडुया 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलीच पदवीन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां यो तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोतचे थायसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. म्हणजे जेजू बगो समकान yor आमकां इनकरांतले वचयांतले सरकारवर सगळ्या आत्म्याक ती करून कडान चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जिवन जातूच 40 दिसांनी पोरसोडीत जावन स्वर्गार चडलो.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां इम्कानांतले उच्यांतले सरकार वर सगळे आत्म्यांक ती करून कोणाक चड गरज आसतली तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त सरकार वेतच पाटयलो पवित्र आत्म्यांक सनाकाळ मेळिल्ली सुवातेर जी आसली आंकवार मुरी आनी आपोस आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटा तितलें आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थंय आसा अस्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थंय आसा अस्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थंय आसा अस्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थंय आसा अस्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थंय आसा अस्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थंय आसा अस्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुजे थंय आसा
हो स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुवेस्पो तुझे ताईंसा हो स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुवेस्पो तुझे ताईंसा हो स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुवेस्पो तुझे ताईंसा हो स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सर्वथा आमेन. O म्हज्या जेजू बगो समखान निवारम कायम करतले उच्यांतले सरकारवर सगळ्या आत्म्याक कधी करून कडांक चड गरज आसलेल्या चवथा मिस्तेर सोम जेजूच्या मरणा उपरांत अकवार मारी 6 वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां खाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवारम कायम करांतले उच्यांतले सरकारवर सगळे आत्म्याक कधी करून कोणाक चड गरज आसलेले. पांचवो मिस्तेर पवित्र त्रित्वेन आंकवार मनूच्या मस्तकार मुकुट घालून केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थायण्यान पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सुरेस्पो तुझे थाय आसा अस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पोत जे थाईंसा उस्तरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूजीस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mima Bapak आणि Putak आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सर्वता आमेन. O म्हज्या जेजू बगोसम खान नुयाराम खायम घरांतले वच्यांतले सरकारवर सगळ्या आत्म्यांक कधी करून कडंग सुटकरस आसलेल्या नमान राणी काकुतीची माये तूच की आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवंस आम्ही परदेशी वेची बाळका तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाल शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाळी आणि दुलोब मोगाळांक वर मरे या परदेसा उपरांत तुझो पूत जिसू आमकां दाखय भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावचें बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. Sorvismorazo borbor Sodora boros orto Sorvismorace mundi Sogle borosu sorte Devacha dongrar soduya Tacha mundira sobuya Devacha dongrar soduya Tacha mundira sobuya बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोफियांसो तुमचे सभ्यास
तुजें उतर म्हज्या पावलांक उबारलेलो दिवो. हें ओळखून घेवन सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवपाचो प्रयत्न करूंक आमकां आदार कर म्हूण हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेधार देवाक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिसा काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर, क्रिसा काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी करसो पेरपेत्सुकर सायबिणीचे विनवणेन ओकेपणान बापा फुड्यान दवरुया. आयच्या दिसाक आपलो जोर दीस मनयतात, काजराचें वरोस मनयतात. तांकां मागण्यांत दवरून देवाची सुबां बेजावां तांकां फावो जावंक मागुया. जी आयच्या दिसाक मोरून गेल्यांत मोरून गेल्ल्या बाबा बऱ्यांचो आमी उगडास करता तांकां सुर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं बाबा भयणां बोली पडलेलीं आसात, ही पिडेक सांपडलेलीं आसात. देवान सगल्यांक आमकां राखूंक सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक आनी तांची सेवा करतलीं बाबा भयणां आसात तांकांय बी सगल्या वायटा विकल्यान ती निवारूंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां. कितल्याच जाणांक आमी मागतले म्हणे मागण्याचें आस्वासन दिलां. हे सगळे बाबा भयणांचो उगडास करून सगळी मागणी इंतेन्स जावं हे वेळार बापा फुड्यांत दवरुया. आज जेन्ना 5वो बुधवार 10 बुधवारांतलो पेरपेत्सुकर सायबीण मांयक आमी मान दिता तेन्ना पेरपेत्सुकर सायबिणीचे विनवणे शाश्वत आदाराचे मायेचे विनवणे आमकां सगल्यांक तिचो सदांकाल शाश्वत आदार मेळून घेवंक हे जमात प्रार्थनांतल्यान तिचे विनवणेन तिचे मजतीन बापा लागीं मागुया. सुरपत्वेदार देवा, भोवभाग्यो दांकवार मारेक आमी आज भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोरली तशी आमी तिचे विनवणेन तशी आमकां तुजे विनवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोडण्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाचें दर एक उतर निर्बेल, ताका शरण येतल्यांक तो एक धाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक आनी ताचे मुखार तूं फोटकिरो जायना जावंक ताच्या उतरांक
कांयच चोडूं नाका. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मोडचे आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावूं नाका. लोटीकपण आनी फोटी म्हजेतावन पयस कोर. दुर्बळकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपट्टो ग्रास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसून हांव तुका नाकारूंक पावूं. आनी म्हणून सर्वेस्पोर कोण? हो दुर्बळकायेक सांपडोन हांव चोरूंक पावूं आनी म्हज्या देवाचें नांव बोश्टावूंक पावूं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. म्हणुया, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. फुटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर देवा. उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंनूच दिल्ली सुमूर्त. म्हणुया, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुजें उतर सासणांक तोखता सर्वेस्परा. स्वर्गांत तें सदांच स्थिर. तुजे उतरांक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. म्हणुया, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून फटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो दिसता. लोटीकपणाचो म्हाका कांटाळो भोगता, संताप येता. पूण हांव तुजे सुमूर्तीच्या मोगान पडलां. म्हणुया, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज पोरगोट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बोरींग करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरो नाका आनी दोट्टी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्या एका घरांत भितर सरशात, ते स्वातेवेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नोकरांतले भायर सरतना तांकां एक शिडकावणी कशी तुमच्या पांयाची धूळ पर्यान झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परकटीत आनी पिडीवंतांक बोरी करीत गांवान गांव भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भवमरीनो, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. देवाच्या उतराक आमी जाबाब दिला आनी खऱ्यांनीच
हे उतराचेर नियाळ करूंक आयच्या ह्या उतराचो सेवाधर्म पुरगोटलेली दोन्ही वाचपां बाबा म्हणून आमकां आपयता कित्याक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें मन उजवाडीत जाता देवाच्या उतराच्या आदारान आमकां चिंतूंक एके भाशेन एक दुसरेच तरेचें उजवाडीत मन फावो जाता आनी त्या प्रमाणे आमी आमची जिविताची पावलां मारूंक बरीं पावलां मारूंक आमकां देवाचें उतर आदाराचें जाता बाबा म्हणून पयले वाचपान म्हणणेच्या पुस्तकांतल्या वाचपाक थंयसर आमकां हो बरोवपी सर्वेस्परा देवा थंय एक प्रार्थना करता पयले सुवातेर आपल्या जिविताची परिस्थिती सर्वेस्परा देवा मुखार दवरता सायबा तुजें उतर निर्मेल तूं एकलोच शेरोणा येतोल्यांक धाल तूंच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय तूंच आमची सुरक्षा हे भाशेन सर्वेस्परा देवाक उलो करता जिविताची परिस्थिती देवाक उबारता जाल्यार देवाच्या उतराच्या उजवाडान एक प्रार्थना सर्वेस्परा देवा थंय तो करता हो बरोवपी सर्वेस्परा थंय मागता आनी ताचें मागणें कितें तें हें पयलें वाचप आमकां सांगता तो म्हणटा सर्वेस्परा तुजे थंय हांव फकत दोनूच वस्तू मागता घडये जायतें मागचें आसा जायतें कितें हांव मागूंक सोदता पूण हें सगळें पाटी धरून म्हाका सद्याक दोनूच वस्तूंची गरज ह्यो दोनूच वस्तू हांव तुजे थंय मागता त्यो तूं म्हाका हांव मोरचे पयलीं म्हाका फावो कर आनी कसल्यो दोन वस्तू काय पयले सुवातेर लोटीकपण आनी फोटींगपण म्हजे थावन पयस कर असले वायटांतलो म्हाका निवार लोटीकपण जावं दुसरे फोटींगपणान जियेतात तसलें म्हजें जिवीत जायना जावं असले ताळणेंतलो म्हाका निवार आनी कुशीन काड पयस दवर हें पयलें मागणें ह्या बरोवप्याचें सर्वेस्परा देवा थंय ह्या मनशाचें सर्वेस्परा देवा थंय आनी दुसरें मागणें बाबा म्हणून अदीक म्हत्वाचें कित्याक ह्या दुसऱ्या मागण्यांतल्यान तोच मनीस सर्वेस्परा देवा थंय अशें सांगता दुर्बळकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका फकत म्हजो दिसपटो गिरास म्हाका दी बाबा म्हणून हें बी मागणें करूंक आनी कित्याक लागून आपूण हें मागणें तुका करता म्हाका गिरेसूय करी नाकाय न्हय म्हूण दुर्बळूय करी नाकाय फावो तें दिसा दिसपटी म्हजें जेवण खाण आसा म्हाका जेवंक खावंक जाय म्हजो दिसपटो गिरास आसा तोच सर्वेस्परा म्हाका फावो कर हें मागणें ताचें देवाक तो उबारता आनी कित्याक लागून हें असलें मागणें तो करता काय कित्याक लागून फकत दिसा दिसपटो गिरास देवा लागीं मागता काय कित्याक लागून गिरेस्त न्हय म्हूण दुर्बळ आपल्याक करी नाका म्हूण मागता काय हाचोय बी जबाब थंयसरूच आमकां फुडल्या उतरांनी मेळटा तो म्हणटा सर्वेस्परा तुवें जर म्हाका गिरेस्त केलोय तुवें जर म्हाका चड गिरेस्तकाय दिली जाल्यार घडये हांव म्हज्या बोडाचेर पातयेत घडये म्हजे भितर गर्व भितर सरत आनी तूं देव तूं सर्वेस्पर म्हूण तुका घडये हांव वळखना जावंक पावत सर्वेस्पर कोण असले उतरांनी घडये हांव तुका उलो मारूंक शकत तुजें म्हज्या जिवितांत तूं म्हज्या जिवितांत गरजेचो हें घडये हांव विसरून ओळखून घेवंक विसरत आनी चुकत आनी ह्या खातीर म्हाका चड गिरेस्त करी नाका कित्याक गिरेस्तकायक लागून म्हज्या जिवितांत गोर भितर सरत आनी तुका घडये हांव ओळखूंक पावना जाय दुसरे वाटेन तो म्हणटा म्हाका दुर्बळूय बी करी नाकाय गरीबूय बी म्हाका करी नाकाय सारकोच लाचारूय बी म्हाका करी नाकाय कित्याक असली परिस्थिती जेन्ना म्हज्या जिवितांत आयली जाल्यार घडये हांव चोरूंक नागोंक घडये पावत दुसऱ्यांक मारूंक घडये हांव फुडें सरत आनी हे भाशेन चोरून नागोन हांव खावंक जेवंक घडये पावत देखून हे बी ताळणेंतलो हे बी वायटांतलो म्हाका निवार गिरेसूय करी नाकाय कित्याक गोरवान घडये हांव बरत गरीबूय करी नाकाय कित्याक वायट घडये म्हज्या जिवितांत हांव करूंक पावत देखून दिसा दिसपटो म्हजो गिरास म्हाका दी दिसा दिसपटे गरजेचें तें सायबा तूं म्हाका दी बाबा म्हणून देवाच्या उतराच्या उजवाडान हें मागणें हो मनीस बरोवपी सर्वेस्परा देवा थंय करता हाच्या शुभ वर्तमानांत तेंच देवाचें उतर परगटूंक आनी तेंच देवाचें उतर सगळ्यांक तांच्या जिवितांत उबारलेलो दिवो म्हूण ओळखून घेवंक जेजू आपल्या 12 शिसांक आपयता आनी पाठयता बरें करूंक तांकां आज्ञा दिता देंवचार काडूंक वायटाकारांक बरी करूंक पिडारोग आसुल्यांक भलायकी दिवंक जेजू तांकां ही पदवी दिता
आनी सांगता वचात आनी बरी खबर परगटीत रावात, शुभ वर्तमान परगटीत रावात आनी पिडेवंतांक बरी करात. देवाच्या उतराच्या आदारान, देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो संदेश जेजू आपल्या शिसांक दिता आनी पाठयता. आनी हे पाठोवन लोकांनी बरें आसा तें करूंक, वायट आसा तें सोडून दिवंक, पोरचेक उलो करूंक शिसांक इमिसांव आनी कार्य. आज बाबा म्हणून इमिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना म्हजें मागणें देवाक कितें जालां काय. घोडी म्हजे लागीं जाय ती गिरेस्तकाय घोडी आसत, ही गिरेस्तकायेक लागून घोडी हांव गोरवान बोल्ला काय, वो म्हजे लागीं आसा तें म्हज्या कोश्टांचेर, म्हज्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घाला आनी देवान म्हाका बेसांवांनी बोल्लां हें देवाचें बरेंपण हांव ओळखूंक पावलां काय. वो हांव दुर्बळ म्हूण देवाचेर घोडी हांव शीण करतां काय, वो हांव दुर्बळकायेक लागून हेर तें असलें तसलें वायट करूंक घोडी हांव पावलां काय, घोडी चोरूंक नागोवंक पावलां काय. कितले फावटी म्हजें मागणें सायबा म्हाका म्हजो दिसपटो गिरास्ती हें कितले फावटी म्हजें मागणें जालां काय. बाबा म्हणिनो देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी असले आमचे मागणें देवाक उबारपाची गरज. आज पवित्र सभा भाग्यवंत पियो हाची परब समारंभता इतालिया गांवांत जल्माक आयलो 1918व्या शेंकड्याक. आनी बाबा म्हणिनो कापुचीन संस्थेन तो भितर सरलो, पूण एक घोडी ताच्या जिवितांत आयली. थंयसर तो पिडेक सांपडलो, पिडेक पडलो आनी ते वेळार ताका TB ट्युबरक्युलोसीस हें जालें म्हूण सांगलें. भिरांत ताचेर सुटली. पूण खुर्साचे मळी 20 सप्टेंबराचे 1918 ह्या वर्साक जेन्ना खुर्सा मळी खुर्सा रुमकळटले जेजू मळयांत रावन तो मागणें करता आसतना ते वेळार ते घोडेर ताका ताचे सवें एक व्हड मिलाग्र घडटा. आनी ही मिलाग्र म्हळ्यार जेजूचे 5 घाये ताच्या आंगार येतात. स्टिग्माटा अशें आमी इंग्लिजींतल्यान ताका म्हणटा. आनी ते वेळार थावन बाबा म्हणून जेजूच्या कुडीर जालेले 5 घायांचे माग निशाणी कुणा ताचे कुडीर येतात. आनी थंयसर थावन तो एके भाशेन भाग्यवंत पाद्री जावंक पावता. ताची भोक्ती संवसारभर वाडत आसा. आनी आयच्या दिसाक जेन्ना 1968 ह्या वर्साक तो संवसाराक अंतरता. 2002 ह्या वर्साक पाप साहेब ताका संवसारभर सांत म्हूण परगट करता आनी आज पासून ताची भोक्ती वाडत आसा. बाबा म्हणिनो पाद्र पियो हाचे विणवणेन आमकां देवाची कृपा मागून घेतना ताचे सारकेलें बरें शेगुणी जिवीत, देवाचेर पातयेतलें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागतना आज 5वो बुधवार 10 बुधवारांतलो पेरपेत सुकूर सायबिणीची भोक्ती आमी दर एका बुधवाराक इंसानी करता. शाश्वत आदाराची माय ती देखून हे माय मारयेन आमकां सदांच आपलो आदार दिवंक, माय मारयेन आमकां सदांच राखूंक आनी सांबाळूंक, आवयपणाच्या आसऱ्यान आमकां तेणेन बाळगून धरूंक, मायपणाचो गोप आमकां मेळून घेवंक, आमकां फावो करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन पेरपेत सुकूर सायबीन माय शाश्वत आदाराचे मायक फुडें घालून जेजूची कृपा बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया वेदीचे उंड्या सवें C40 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवें आमची काळजां दवरता. म्हज्या बाबा हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान विदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्वर मानून घेवं.
सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ही वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही दिणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आमी साबीन मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक बरो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारेक आमी आज नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा. तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरकोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासणीक प्रकाश ताणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. स्वर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पर्यंत जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलीं. हे म्हज्या उगड्याच्या करात. Bawartaco gut porgotuję. Jezu melo, Jezu ciwon zala, Jezu nowian yetolo. Bapa, Jezuच्या मोर्दांचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकट्या असलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनमृत भाग्योन पिव आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. पफमडीनो म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो देवाचे उतराच्या उजवाडान आमी जाता ते भाशेन बरें करपाचो प्रयत्न केला. देवान आमकां गरजेचें तें सगळें दिलां चड न्हू जाल्यार थोडे तरेन देवान आमकां दिवन आमचें जिवीत सुरक्षीत जिवीत केलां खुशाल जिवीत केलां. दिसा दिसपटो गिरास देव आमकां फावो करता. आमच्या वावर धंद्याचेर कुटुंबाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालता आनी घालीत आसा. देखून ह्या वेळार असल्या साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेसून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारून बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. समेची शांती सदाकाल तुमची सोफी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका तुज्या सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणें. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हजे काळजांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोवमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाकाच तुका एकवडटा. तुजे सुशिलो खडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमचे मदले कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. आमचे मदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुको सामकेना. आमचे मदल्या कोणाक दान लागल्या
आमचे काळी जोंदरेका देवाक ओदरेगदा आमचो वतलो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंदरेका देवाक ओदरेगदा. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंतांक वार मारेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार माईच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. भवन रेणू उगडास कोता सुंकरारा दिसा थावन आमी आमच्या आस्कार्या पाकियांत मिंगेलीची नोवेना पुर्वेक ही तयारी आमी सुरू करता. सदांचे भाशेन मी सकाळीं 7:30 वाजता आमचे टीव्हीचेर केबल GCTV फेसबूक यूट्यूब हाचेर आमकां पळोवंक मेळटलें. भक्तीपणान तातूंत वांटो घेवया. येता त्या सोनवारा दीस म्हणजे सोनवार सांजे 7:30 वाजता गेल्ल्या म्हयन्यान घडोवन हाडलेले भाशेन आमचे तरणाटी आमचे खातीर एक वर सातिस्मा मुखार पवित्र संस्कार मुखार मागणें घडोवन हाडटात. देखून हातूनय बी आमी वांटो घेवया. तेंय बी सदांचे भाशेनूच लायव्ह आमचे GCTV फेसबूक आनी यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटलें. भक्तीपणान तातूनय बी आमी वांटो घेवया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपृथ्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सासोडाराचे आई तुझ्या भुरग्या पासत भगवंत मारी तूं आमचो सदाकालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सर्व आमी करतल्या म्हणून भास दिता. पदवीदार माई आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळणेचे जोईत करून घटाय. जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग एक पवित्र मोल आनी तुज्या पुता सवे सासणाचे जिवीत सदाकाल आदार दितले माई आमचे बसत विनोद कर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. यादाराची माई आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतल्यांक पाव, ताळणीत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे. यादाराची माई व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कश्ट दूख हुस्के कुदी विघ्नां संकश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले खुरीस. ह्या उत्सवण्यांनी आमची दयेन जट्टून कर.
तुझ्या पुताच्याच कोश्टांक आमचे मोन एकठांवन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळे सोंसूंक आदार दी. मागुया आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सोमेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण आमी मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. मेलेल्या समेस्त बावार्थ्याच्या आत्म्यांक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पडयोसो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगीशी कर म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतली आमच्या खाशा गोरसो आमच्या आदाराचे माये थंय ओगेपणान घालुया. Mari powici brata, tu gorwajcia doriani, sasoda daraci moi, ore amka paya lagi, tuझे वेगेन बाळो Todos cordu tuझे Pae tu gasetave Tuझे वेगेन बाळुकुzo Orom tuझ्या सुखुगाचो Orso todos cordu बावार्थ्यांचे मागणे. हे आदाराचे माई तू गिरेस्तशी उदार देवाची सोद देणी तू आमकां वाडटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांतावन तू आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचे तळण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता तारणेचे वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयच्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय समयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा खाल जिवंक आमकांच ओंपून दिवया. Noman Marii, कृपेन बोलले सर्वेस पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. आमचे बसत विनोदी कर ए देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फाव जावच्याक प्रार्थुया. ए सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तो यार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता. आमी जे काळजान थावन तुजे आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडुणेचो फळ सासणाच्या सासणांक भोगून दी. आमेन. पिडीवंतांक आशिर्वाद. ए सुम्या कुडीची असोक्तायेन कश्टावतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुचले आत्म्यांक ऊब दिवन जीव भरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितोळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगत आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. शेवटाचे गायन गावया. नोमान नोमान मारये टी 30 पान 219 टी 37 पेज 219.
तुका